नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा म्हादयचो, पण म्हादयचें राजकारण खूब पयलें, आमी भाशणां खूब आयकलीं, पण एक्चुअली आतां प्रश्न हा की मुखार कितें करपाक जाय आनी त्या दृश्टींतल्यान गोंय म्हणून सरकार म्हणून ह्यो गजाली आमी चालीक लायल्यात काय कितें. 3 मानेस्त आसात म्हजे बरोबर. पयले आसात सेव म्हादय सेव गोंय ह्या मुवमेंटाचे फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर. हृदयनाथ, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर राजेंद्रभाई केरकर, जे फाटली कितलींशींच दशकां म्हादय राखपा खातीर झगडटात. राजेंद्रभाई, वेलकम. आणि तिसरे आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकर. हृदयनाथ, सुरवात तुजे कडच्यान करता. आज मुवमेंट जालो, सभा जाली, सगळें जालें, बट नाव एक्चुअली इट इज अ बॅटल अँड इट्स अन ऑनगोईंग बॅटल. एक मुवमेंट म्हणून तुमकां कितें दिसता की गोंयकारांनी, गोंय सरकारान आतां फुडलीं पावलां कितें मारपाक जाय? पयलीं म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद, कारण हो विशय जो आसा मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावपाचो एक साधन. आमी कशें फुडें वचप म्हणजे आमी म्हटल्यार एकूण गोंयकार म्हणटा, आनी त्या गोंयकारान NGO येता, सोसायटीज येता, जनरल पब्लीक येता, एक्टिविस्ट येता, आनी खास करून सरकार येता. जे कोण सरकार जे आसा ते येता. म्हाजें तर मत अशें की एकूण आमी जेन्ना विचार करतात तेन्ना अशें मत आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवन करूंक जाय. प्रत्येकाचो रोल ठरला. एक्टिविस्टांचो रोल ठरला कितें करप, जनरल पब्लिकाचो रोल ठरला कितें करप, पण एक मेजर रोल जो आसा तो रोल आसता गव्हर्मेंटाचो. तांच्यांनी कितें करप हें ठरलेलें आसा. आत्तां जर पळयलें जाल्यार पॉलिटिकली वी हॅव लॉस्ट द बॅटल, बट लिगली येस वी कॅन विन. पण ताका लागून सरकारान कांय गोश्टी सिरियसली घेवच्यो पडटल्यो. म्हणजे फाटल्या खेपे जशें नोटिफिकेशन अलाव केल्लें पळय, म्हणजे आमचो अदोगाद उठूना दातार, आनी तांकां अलाव केलें, तेज्या नंतर सगळो DPRचो विशय जो आयलो पळय, ह्याच्या फुडें सरकारान तशें करचें न्ही, ताका लागून एक दबाव तंत्र जो आसा तो दबाव तंत्र म्हटल्यार पब्लीक. आनी ताका लागून 16 तारखेची सभा जी आशिल्ली पळय, फोकसींग ऑन दॅट, म्हणजे अशें कांय लोकांक दिसलें की आमी सरकाराक टार्गेट करपाक ही सभा केल्या काय म्हणून, बट इट वॉज नॉट दॅट सो. आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की गोंयकार एकठांय येयल्या आनी ह्या हेजो सरकारान खंय ना खंय बेनिफीट घेवन आपली ताकद वाडोवपाची जाय आशिल्ली. आनी ती हेजे फुडें हांव सरकाराक सांगताय बीन की तुमची ताकद वाडय आमच्या जोराचेर, बिकॉज दॅट मुवमेंट शूड बी अ पब्लीक पिपल्स मुवमेंट. आनी त्या पिपल्स मुवमेंटाच्यान म्हादय हाडपाक लागून जें कितें करूंक जाय तें सरकारान करूंक जाय. लोक तेंच्या बरोबर आसतले. समजा सरकार करना जाल्यार मागीर लोकांनी आपले पावलां उचलचीच पडटली. बिफोर आय गो टू राजेंद्रभाई, गिरिराज, सरकार म्हणून तुमकां कितें दिसता की वॉट आर द इमिजिएट नेक्स्ट स्टेप्स दॅट वी नीड टू टेक? म्हाका दिसता सगळ्याकीन पयलीं जशें हृदयनाथान म्हणलें की पॉलिटिकली वी हॅव लॉस्ट द बॅटल, हें हांव मानपाक तयार ना. म्हाका दिसता की गोंयान गोंय सरकारान पावलो पावली जी स्टेप्स घेवपाक जाय ती आमी घेत आसा. आज जेन्ना म्हादयचा ट्रायब्युनलाचो DPR अप्रुवल जालो, एक म्हणजे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्याच की हो DPR इमिजिएट विड्रॉ जावपाक जाय. तशेंच जी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा ताजें फॉर्मेशन बेगिनल्या बेगीन जावपाक जाय. कारण आमकां जे सायट्स आसा जे जंय तांचो प्रोजेक्ट चल्ल्या तांकां एक्सेस मेळपाक जाय. म्हाका एकूच सांगीन दिसता की जेन्ना तो DPR अप्रुवल जालो, आवर फर्स्ट मूव, आनी आमचे एडवोकेट जनरल हांणी स्पेसिफिकली म्हाका दिसता सगळ्यो डिटेल्स दिल्या. आमी सुप्रीम कोर्टान गेले, वी रिक्वेस्टेड फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ द मॅटर, आणि वी हॅव रिक्वेस्टेड की हो, आणि द फर्स्ट थिंग दॅट वी आर गोइंग टू प्रपोज इज की DPR शुड बी द अप्रुवल टू द DPR शुड बी विड्रॉन. तर म्हाका दिसता ते कोर्टान, म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल जेन्ना 2019 आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलो, वी सॉट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, वी गॉट इट अप्रूव्ड. ताज्या नंतर वी अगेन वेंट टू द कोर्ट, वी फायल्ड फॉर कंटेम्प्ट, वी रिक्वेस्टेड फॉर इन्स्पेक्शन, आनी फॉर द फर्स्ट टायम एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जे 2020 जालें. ताज्या मागीर आमचो जॉयंट रिपोर्ट सबमीट आसा. सो आमचो जो लिगल केस आसा ती म्हाका दिसता व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. आणि त्यामुळे कोणेच भिवचें न्ही. म्हणजे पॉलिटिकली इफ एनीबडी हॅज लॉस्ट द बॅटल देन इट इज द पार्टी दॅट हृदयनाथ इज पार्ट ऑफ. म्हाका दिसना की गोंय म्हणून किंवा BJP म्हणून कसलीच बॅटल आमी हरोवंक दिल्या. आनी हांव परत सांगता, 2022 आमी जनतेच्या न्यायालयान जिखिल्ले. 2023 जेन्ना ती सुप्रीम कोर्टान केस वता, आमी सुप्रीम कोर्टानूय बॅटल जिखतले, हें हांव गोंयकारांक आश्वासन दिता. तुमी ह्यो दोनी बाजू आयकल्यो. हांव तुमचे कडेन NGO म्हणूनय पळयना आनी हांव तुमचे कडेन राजकीय तर म्हणून पळयत ना. पण तुमी जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयतात, तो मागीर पब्लीक प्रेशर आसूं किंवा राजकीय प्रेशर आसूं,
आतां इमिजिएट तुमकां कितें दिसता की ज्यो गजाली आमी ताकतिकेन करपाक जाय त्यो ह्यो गजाली आडावपा खातीर आनी ज्यो गजाली आमी लॉंग टर्म तकल्याक दवरूनय करपाक जाय त्यो सविस्तर सविस्तर प्रकल्प अहवाल जो आसा जाका आमी DPR म्हणटा तो जो केंद्रीय जल आयोगान मान्यता दिली ती खरी म्हणजे हो जो आयोग आसा हो जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारीन येता आणि जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारीन येवपी ह्या संस्थेन जे अप्रुवल दिल्लेले आसा तेच मुळी चुकीचेर आसा आमी केंद्र म्हणून जेन्ना पळयता तेन्ना केंद्राची जबाबदारी आसा बाबा एखाद्या गजालीक योग्य आसा ती कायदेशीर आसा काय ना ती पळोवन ताका मान्यता दिवपाक जाय जेन्ना आमी ट्रायब्युनलाचो एकंदर निवाडो पळयता त्या निवाड्यान खरें म्हणजे कळसा बांडोरा हलतरा ह्यो ज्यो न्हंयो आसा तेंचो उल्लेख केल्लो आसा आनी जे उदक तांकां व्हरपाक दिल्लेलें आसा तें जर पळयलें आनी एकंदर सुर्ला ही जी न्हंय आसा म्हणजे नालो जो आसा त्याचो उगम जरी कर्नाटकान जालो जाल्यार ती फुडें ज्या परिसरान कर्नाटकाक बंधारे बांदपाचे आसा तो पुराय वाठार जो आसा तो अर्दो वाठार गोंया वाटेन येता अर्दो वाठार कर्नाटका जेन्ना एखादो बंधारो उबारताले तेन्ना गोंयची परवानगी ही म्हत्वाची आसा अशें आसतनाय तांकां जो DPR अप्रुवल दिल्लो आसा तोच बेकायदेशीर आसा तेकाच खरें म्हणजे गोंय सरकारान चॅलेंज करपाक जाय म्हाका दिसता की हांवें जेन्ना त्या सगळ्या गजालीचो अभ्यास केला तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की ह्यो गजाली आसा त्यो आमच्या खंय तरी नदरेक चुकलाले आसा त्या शिवाय कितें जाल्लें आसा की जे बाबा कालवे बांदलेले आसा की कर्नाटकाक आमी सर्वोच्च न्यायालयान गेले म्हादय बचाव अभियान आसा गोवा सरकारान स्पेशल लीव पिटिशन फायल केले त्याच्या समोर त्या शिवाय स्पेशल पिटिशन गोंयान सर्वोच्च न्यायालयान आसा त्या शिवाय डिजओबिडियंट पिटिशन ट्रायब्युनला कडेन आसा ह्यो सगळ्यो गजाली आसतना शेवटी कर्नाटकान इतके व्हडले कालवे बांदलेले आसा इतके भुमी अंतर्गत तेंच्यांनी वेवस्था केल्लेली आसा की उदक जे आसा ते पावसाच्या दिसांनी थंय वयता प्रवाहित जाता तर ह्या संदर्भात जे कालवे तेंच्यांनी निर्माण केल्लेले आसा तेंची कॅपॅसिटी जी आसा ती म्हणजे सध्या तांकां जे दिल्ले आसा उदक व्हरपा खातीर 1.72 TMC पूण सध्या त्या हेंची कॅपॅसिटी जी आसा ती 4 TMC आसा इतके मोठ्या प्रमाणात उदक ते व्हरपाचे आसा ह्या गजालीचेर हांवें जेन्ना पिटिशनाचो अभ्यास केलो तेन्ना लक्षांत येयलें की ह्यो गजाली खंय तरी चुकलाल्यो आसा गोंय सरकारान ही चूक सुदारपाक जाय व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी वन बाय ह्या पॉयंटा कडेन येवं तेन्ना तो पयलो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार DPRाचो आनी जो मुद्दो भाई सांगतात तो आनी तातूंत भितर दोन इम्पॉर्टंट गजाली आसात पयली गजाल म्हळ्यार ज्या तरेन तांणी DPR प्रेजेंट केला थंय गोंय सरकाराची ज्या जाग्यार परवानगी लागतली ती परवानगी न्ही मत सुद्दां घेनासतना अप्रुवल दिलां दुसरें भाई करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग ट्रायब्युनला भितर तांकां जो एवॉर्ड मेळ्ळा तो एवॉर्ड तांकां ज्या पर्टिक्युलर तांच्या प्लॅनाचेर मेळ्ळा आनी हो प्लॅन हातूंत भितर प्रचंड तफावत आसा बरोबर न्ही भाई सो ह्या दोनूय मुद्द्यांचेर एक गजाल कळटा की ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आनी त्या ऑर्डरीचेर आमी DPR अप्रुवल घेतला हो जो आर्ग्युमेंट कर्नाटक करता ताका व्हडलोसो अर्थ उरना हाव डू यू वॉन्ट गव्हर्मेंट टू प्रोसीड ऑन दीस दोन विषय तुम्ही जे मांडले ते म्हटलं एक तो DPR आता भाईन क्लियर सांगला भाईचो अभ्यासा समोर आम्ही ॲक्च्युली उलोवंक शकना भाईन जे मांडला ते पयलीं म्हटल्यार DPR जो नवीन अप्रूव केला तो इटसेल्फ इज इल्लिगल कित्याक तर पयलीं म्हटल्यार सुर्ला जो नालो आसा थंय जेन्ना आमच्या ज्युरिस्डिक्शनान पडटा गोंयच्या थंय सुद्दां दोन बंधाऱ्या समजा अलाव केल्या DPRांतल्यान जाल्यार केंद्र सरकारान पयलीं म्हटल्यार गोंयांक विचारूंक जाय आशिल्लें तें विचारलें ना दुसरो सुप्रीम कोर्टान मॅटर जेन्ना पेंडींग आसा आनी DPR जेन्ना येता तेन्ना सुद्दां एक कॉपी आमचे कडेन गोवा सरकारा कडेन येवंक जाय आशिल्ली फॉर देअर कमेंट्स ती कमेंट्स घेना आसतना ते DPR तेंच्यांनी सगळे अप्रूव केले तिसरी गजाल अशी की जेन्ना बेळगांवान होम मिनिस्टरान भाशण केलें तेन्ना तेंच्यांनी क्लियर सांगलें की गोवा सरकाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हें सगळें केलां म्हणजे सो हितून लिगली हांवें जशें म्हटलें पॉलिटिकली वी हॅड लॉस्ट बॅटल ती हेकाच लागून म्हटलेलें पॉलिटिकली वी हॅव लॉस्ट बॅटल पण अजुनूय आमकां चान्स आसा हांव कित्याक म्हणटा तर हो DPR जो आसा तो DPR चॅलेंज करपाचो टायम जो आसा तो टायम तांचे कडेन आसा येन्नाच त्या गोवा सरकारान करचो पडटलो दुसरें डिजओबिडियन्स पिटिशन आसतलें किंवा क्लॅरिफिकेशन पिटिशन जें आसतलें तें पिटिशन अजून पर्यंत हियरूच जावना ते पिटिशनाचें अजून डिसिजनूच येवना म्हणजे हे सगळें जावच्या पयलीं तुमी नोटिफाय करपाक दिता हे सगळें जावच्या पयलीं तुमी DPRूय अप्रूव करता सो गोवा गव्हर्मेंट हॅज टू बी विजिलंट अशें म्हाका दिसता जर तेंच्यांनी जशें होम मिनिस्टरान म्हटलां की कॉन्फिडन्सान घेवन केला आनी आमचें गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा ना इफ गोवा गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवना जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान विजिलंट आसचो पडटलो ह्या बाबतींत आनी प्रॉपर लिगल बॅटल फायट करची पडटली अशें म्हाका तरी दिसता
गिराज एक गजाल आसा की कांय ज्यो बारीकसाणी आसात त्यो बारीकसाणी कन्सिस्टंटली हांव फक्त BJP सरकार किंवा काँग्रेस सरकार म्हणना कन्सिस्टंटली ज्या सिरियसनेसान कर्नाटकान परस्यू केल्यात त्या सिरियसनेसान परस्यू करपाक आमची सक्सेसीव गव्हर्मेंट्स फेल थारलीं आनी आयच्या घडयेक जेन्ना हें इतलें तोंडार येवन रावलां संकट तेन्ना देर इज नो मार्जीन फॉर एरर. म्हाका 2-3 गजाली सांगपाक जाय. एक म्हणजे म्हाका दिसता तुमी जेन्ना कर्नाटकाचो उल्लेख केलो तांणी कशा तरेन इशू रेज केलो ताचेर म्हाका दिसता वी हॅव टू ऑल्सो लूक एट देअर पॉलिटिकल युनिटी. म्हणजे ते जेन्ना उलयता तेन्ना कर्नाटका म्हणून उलयता. आतां फॉर एक्झाम्पल आज जेन्ना हृदयनाथान म्हणलें की आमी 16 तारखेचे ताणें सभेचो उल्लेख केलो, त्या सभेक लोकांक व्हडल्या प्रमाणान आफोवपाक तांणी गोवा फॉरवर्डाचो हेल्प घेतिल्लो. तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतना एक कर्नाटका ओरिजिनाच्या मनशा बरोबरूय तांणी प्रेस कॉन्फरन्स थंय आयोजीत केल्या आझाद मैदानाचेर. पण म्हाका एकूच विचारपाक जाय, जेन्ना 2018 म्हादई ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड आयलो तो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निर्णय आशिल्लो की आमी हाजेर चॅलेंज करचे ना. इट वॉज डॉक्टर प्रमोद सावंत हू इन 2019 डिसायडेड की आमी हो एवॉर्डूच चॅलेंज करपाक जाय. तर म्हाका दिसता की पण हातून हांव राजकारण करूंक सोदिना. हांव इतलेंच सांगता की आज फक्त न्ही आज ऑपोजिशनाचें कशें दिसता न्ही की तांकां म्हादईचें उदक डायवर्ट केल्लें जाय सो दॅट BJP आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक ते क्रिटिसायज करूंक शकता. जेन्ना सादी मिटींग तांकां CMान आपयली ऑल पार्टी मिटींग तुम्ही मुद्दाम पळया तांचें राजकारण करून सोडलें तांणी. ते आयले ना. आतां सुद्दां हाऊस कमिटी केली जाल्यार पयलीं ना वी शूड समन द चीफ मिनिस्टर. तर खंय तरी म्हाका दिसता न्ही एज अ पॉलिटिकल युनीट आनी एज NGOज आमी सगळे बरोबर येवपाक जाय. एज फार एज कन्सल्टेशन इज कन्सर्न म्हणजे राजेंद्र बाबांकूय खबर आसा जेन्ना DPR अप्रुवल आयलो तेन्ना सरकार कितें स्टेप्स घेता आनी कितें सजेशन्स आसा म्हादई बचाव आंदोलन हाच्या सगळ्या मेंबरांक आफोवन मुख्यमंत्र्यान डिटेल्ड बसका घेतली. तर म्हाका दिसता म्हणजे तुमकां हांवें तशें म्हणलें की 2019 अपील आसत, 2020 फायल केल्ली आमची कंटेम्प्ट पिटिशन आसत किंवा 2021 जाल्लें मागीर इन्स्पेक्शन आसत. म्हाका दिसता गोंय सरकारान जितली काळजी घेवपाक जाय ती सगळी खबरदारी घेतल्या. तरी जर तुमकां दिसता की देर इज अ स्लीप अप विच हॅज हॅपन्ड जाल्यार थंय आझाद मैदानाचेर रावन जे रेजिग्नेशन मागता म्हणजे हृदयनाथ तर 2019 रेजिग्नेशन मागता ते आयचे नवें न्हय. म्हाका इतलेंच दिसता की तुमी येवचे फुडें येवचे सरकाराक सजेशन्स दिवची. जर काही तातूंत त्रुटी आसत जाल्यार आमी विथ द हेल्प ऑफ एडवोकेट जनरल वी वील फायल रिवाइज पिटिशन. पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की लेट अस कम टुगेदर. ह्यो सभा आनी प्रोटेस्ट करून कांयच जावचें ना. दोघी जाण म्हणटात लेट अस कम टुगेदर बट तुमच्या दोघी जाणां मूड पळयल्यार म्हाका कम टुगेदर दिसत ना. हांवें जे मेन्शन केलें ऑपोजिशन पार्टीन जेन्ना सादी मुख्यमंत्र्यान इन्वायट केल्ले की सगळे आमदार लेट हिम रिस्पॉन्ड. पळय माझे म्हणणें अशें आसा की गिरी म्हणटा तें हांव मानता की सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय. पूण जेन्ना आमी कॉल दिल्लो तेन्ना आमी कॉल दितना सांगिल्लें की सरकार पक्षांनी येवंक जाय. 40 खुर्च्यो दवरलेल्यो आमी सगळ्यांक लागून. तुमकां जर खरेंच इंट्रस्ट आशिल्लो एकठांय येवपाचो जाल्यार तुमी येतले आशिल्ले. तुमी येवना. तुमी खापर फोडटा कोणाचेर ऑपोजिशनाचे. तुमी तेंचेर खापर फोडना पेक्षा तुमी जॉयन जावंक जाय आशिल्लें न्ही. तुमी जॉयन जावना कित्याक हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न हांव त्या हेजेर वचना काय डेलिगेशन कित्याक केलें बिकॉज आय एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी हांगा किंवा आमदारूय न्ही हांव तें उलोवपाक. ते तेंच्यांनी कित्याक वचून तेंच्यांनी आन्सर करपाचें. बट जेन्ना एकठांय येवंक जाय तेन्ना तुमी कित्याक एकठांय येना तुमी तेजें जस्टिफिकेशन दिवंक शकता. आमी तुमकां सजेशन्स दिल्ले आमी तुमकां सांगिल्लेय बीन बाबा ह्यो गोश्टी करया म्हणून. यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू द ऑपोजिशन ह्या बाबतींत जाल्यार मागीर कशें तुमचे कडेन एकूच म्हाका एकूच क्विक पॉयंट करपाक जाय. हृदयनाथ तूं जर फक्त एक्टिविस्ट न्हय विथआउट एनी पॉलिटिकल बॅगेज जाल्यार हांव काँग्रेस सिंपथायझर. प्रजल साखरदांडेक जेन्ना हांवें विचारलें की तुज्या हांवें एका डिबेटीचेर विचारलें प्रजल साखरदांडेक की तुज्या बरोबर काँग्रेसीचे लोक कित्याक आशिल्ले आनी तांणी रेजिग्नेशन कित्याक मागलें. ताणें ओपनली तुमकां डिजोन केल्या. ओके मुद्दाम डिबेट काडून प्रजल साखरदांडे सेम दॅट हांवें टोल्ड देम नॉट टू मेक दॅट कमेंट. रिजन आय कम टू यू विचार हांव लायव्ह तुका दाखयता. गिराज होल्ड ऑन बाय. म्हाका एक गजाल 2 प्रश्न. पयलो प्रश्न हा की तुम्ही बिकॉज यू आर द फेस ऑफ दीस एंटायर एजिटेशन पब्लीक एंगर पब्लीक लोकांचे मदीं जी खतखत आसा ताजे कारण तुम्ही फाटली कितलीशीच दसकां हो इशू फुडें व्हेला ह्या इशूचेर अभ्यास केला.
तुमकां आज ज्या तरेन आमचो पॉलिटिकल क्लास वागता किंवा सिव्हिल सोसायटी वागता, तुमी हॅप्पी आसात काय कितें ताचेर? एकंदर हे जे चित्र आसा न्हू तें खूब गडद आसा. दोन्ही वाटेन हांवें पळयलेलें आसा की सामान्य नागरीक आसा तो भांबावलेलो आसा. तांकांच कळना की बाबा प्रत्येक जण म्हाका विचारता आमची म्हादय उरतली काय ना, अशा पद्दतीचो प्रश्न येता. मागीर हांव जेन्ना पळयता सरकारी पक्ष आसा किंवा विरोधी पक्ष आसा, ह्या दोनी कडेन अभ्यास जो आसा तो अभाव आसा. आमच्या गोंयांत आमी सुरवाती पासून जर पळयलें जाल्यार आमचो अभ्यासक्रम आसा थंय खंयच न्हय ना. आणि आयज सुद्दां खंयच्याय आमदाराक जर तुम्ही विचारले, परीक्षा जर तुम्ही घेतलो, एक सर्वे डिबेट घेतली किंवा क्विज घेतले, जाल्यार तुमच्या लक्षात येता की न्हंया संदर्भात इतले अज्ञान आसा. हांव म्हणना की पर्यावरणाची निरक्षरता आमच्या देशांत सगळे कडेन भरलेली आसा, पूण आपल्या परिसरांत ज्या न्हंयच्या कांठार म्हाजें बालपण गेलें त्या न्हंय संदर्भात आपणाक खबर जाय. म्हणजे तीच जेन्ना ह्या लोकांक ना जाल्यार मागीर कशें आसा की हे विशय जे आसा- कोणी येवन शिकोवपाचें? हय. आणि ह्या उलट न्हू आयज सांगता खंयच्याय जरी तुम्ही कर्नाटकांतल्या जिल्ह्यान गेले जाल्यार त्या लोकांक म्हादय म्हटल्यार कळलेलें आसा. जणू काय म्हादय म्हणजे प्रचंड उदक आसलेली एक न्हंय आसा की जेतून सगळ्या कर्नाटकाची तान भागतली. जेन्ना देशाचो गृहमंत्री त्या न्हंय व्हडली करता, हांव म्हणजे अजाप जाता की 111 किलोमिटर लांबायची न्हंय कर्नाटकाच्या खंयच्याय न्हंयच्या त्यांच्यो ज्यो मोठ्यो न्हंय आसा न्हू, मलप्रभा ही कृष्णेची उपनदी 136 किलोमिटर लांब आणि जवळजवळ 3 पटीन तिची ड्रेनेज एरिया आसा. आणि आयज ह्या न्हंयक इतली व्हडली केल्लेली आसा ती म्हाका गोश्ट याद येता की तो बेडूक जो आसा तो फुगयता तशा पद्दतीन हे गोंयच्या कडेन खेळ मांडलो वयता. अरे बाबा तुम्ही सगळे जाण एक जाय आनी सांगा सरकाराक की बाबा ही एकूच न्हंय आमच्या कडेन आसा जी आमकां पिवपाचें उदक दिवंक शकता. एक प्रश्न आसा भितर, कारण बिकॉज इट्स अ व्हेरी क्रुशल क्वेश्चन. तुम्ही ज्या मुद्द्याचेर आयले ते की सरकारूय म्हणटा की अल्टिमेटली कर्नाटक सद्या तुमकां जर वचपाक दिनात थंय, आमकांय वचपाक दिना. म्हाका दिसता की हृदयनाथाक वचपाक दिवपाना आनी गोंय सरकाराचेर तर सामकें क्लियर आतां ते शिंगे एकामेकाक आपटल्यात. सो वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो प्रश्न येता. कांय जाण म्हाका सांगतात विचारतना की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वील बिकम अनादर प्रॉब्लेम. जशें तुगेले थंय मोर्मुगो पोर्ट ऑथॉरिटी जाल्या, जंय ऑथॉरिटीच्या अंडर इतली सगळी क्षेत्र येता. आणि जर वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी केली आणि म्हादयचो जर आमी अख्खो जर प्रवास पळयलो जाल्यार 40% गोंय आणि म्हादयचे उदकाचें कितें करप हें त्या ऑथॉरिटीच्या अंडर येतलें. सो एके वटेच्यान खंय तरी हुंदराच्या रागान आमी घराकूच लायलो काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता असो भंय कांय जाण उक्तायतात. तुम्ही बाई ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? आता ऑथॉरिटी जेन्ना स्थापन जाता, प्राधिकरण स्थापन जाता, तेन्ना प्राधिकरणाचे स्वतंत्र कार्य करपाची पद्दत आसता. तेतून गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी एकूच प्रतिनिधी आसतालो. आणि फाल्यां जर बाबा केंद्रान ज्या पद्दतीन आतां आमच्या कडेन व्यवहार केल्लो आसा तशें जर ते केंद्राचे 3 मनीस आसताले किंवा ते वैज्ञानीक आसताले किंवा ते जरी निपक्षपातीपणे जरी वागले तरी शेवटी तेंचेर प्रभाव हो पडटालोच. पण जेन्ना हे प्राधिकरण जाता ह्याच्या पयलीं प्राधिकरणां कावेरीच्या संदर्भात स्थापन केल्लेलें आसा. कर्नाटकान खंय मानून घेतलेलें आसा, प्राधिकरणाचे ते मानिनात. आता हे प्राधिकरण जे आसा त्या प्राधिकरणान जर आमचो प्रतिनिधी आसा तो जर व्यवस्थितपणान आमची भूमिका मांडीत जाल्यार थंय कशें आसा अभ्यासपूर्ण आपण जर मांडले जाल्यार तेच मान्य करपाक शकता प्राधिकरण. ना जाल्यार कशें आसा की आमची बाजू लंगडी पडटली. हेच्या पयलीं आमी सर्वोच्च न्यायालयान किंवा ट्रायब्युनला समोर कांय ज्यो गजाली मांडल्यो त्यो आमच्या कडेन पुरावे नसल्या कारणान सामक्यो आमी उगडे पडले. म्हणजे आता फुडें जेन्ना प्राधिकरणा समोर आमी वयताले बाबा ती प्रत्येक अभ्यासू मुद्दो आसतालो, तेज्या फाटल्यान कितें तरी पाठबळ आसतालें हें गोंय सरकारान पळोवपाक जाय. ना जाल्यार जशी आमी आतां 3.9 TMC फीट उदक जें आसा म्हणजे हसपाक येता की जे आपले सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा तेंच्यांनी कसो आंकडो काडलो तो कळना. स्वता कर्नाटक सरकार सांगता की ह्या न्हंयन अमूक इल्ड आसा आनी तेंच्यांनी म्हणजे कॅल्क्युलेट केला तो इल्ड पळयशात कर्नाटकान आणि दिल्लो इल्ड पळयशात हितून खूप तफावत आसा. म्हणजे ते उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात आसा अशा पद्दतीन मांडलेलें चित्र आसा. ऑथॉरिटीच्या बाबतीत हृदयनाथ तुमचो अभ्यास तुमकां कितें सांगता? कारण एक आसा की फायनली त्या जाग्यार कितें चल्लां हें आमकां कळपाक जाय जाल्यार जशें सरकार म्हणटा तसो ऑथॉरिटी हो एक मार्ग. पण ऑथॉरिटी करून फायदो आसा चड काय लुकसाण आसा चड आनी तातूंतल्यान खरेंच पर्पज सॉल्व जातलो काय कितें? तुमचो अभ्यास कितें सांगता? म्हाका जें कितें दिसता सांगता, म्हाका राजेन सरान करेक्ट करचें हांव रॉंग आसल्यार. ऑथॉरिटी आमी मागता मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, ती मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो उल्लेख जो आसा तो अवॉर्डान जाला, ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्डान जाला. म्हाजे एक प्रश्न गोवा गव्हर्मेंटा कडेन इतलोच की तुमी तो अवॉर्ड मान्य केलो. अवॉर्ड मान्य केलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टान जे तुमी पिटिशन घातला, चॅलेंज केला ते तुमी विड्रॉ करता
कारण ऑथॉरिटी मागता हेजो अर्थूच असो की तुम्ही सगळे मान्य केले वॉर्डान, सो यू हॅव नो फर्दर केस. पयलीं म्हटल्यार त्याचं जस्टिफिकेशन असं म्हाका तरी दिसता की गोवा गव्हर्मेंटा कडेन फुडें कांय केस ना. दुसरें, ह्या ऑथॉरिटी आसतल्यो ह्यो किंवा कोर्ट आसतलो, हे कोर्टाक हे सरकारूय सारकें मानना आनी कर्नाटक सरकारूय सारकें मानना. कारण कंटेम्प्ट पिटिशनाचें आज पर्यंत कितें जालां पळय तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार जे हांगा आसा पळय गोंयांत तेंच्यांनी आजून पर्यंत सांगिल्लें ना. गिरिराज म्हणटा की आमी कितें करता तें पोट दाखयता, पण गिरिराजान हें सांगूंक जाय की आज पर्यंत तें कंटेम्प्ट पिटिशन कित्याक येवना. म्हणजे इलेक्शनाचें पिटिशन जें आसा तें एका रात्यान तुमी हाडूंक शकता, जाल्यार आजून पर्यंत कंटेम्प्ट पिटिशन जें आसा तें हियरिंगाक तुमचें येना कित्याक. आमची केस जी आसा ते केस तुमी सारकी मांडनात कित्याक. तुमचो दातार दोतोर जो आसा तो दोतोर उबो रावना आनी तुमचेर एलिगेशन घालता की गोवा गव्हर्मेंटान सांगलें म्हणून आपण नो ऑब्जेक्शन दिलें, त्या हेजेर तुमी कांय उलयनात कित्याक. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय तेतूंतल्यान एकूण अशें दिसता की गोवा गव्हर्मेंटान लोटांगण बेजिकली घातलेलें आसा. गिराज रिस्पॉन्ड टू दॅट अँड ऑल्सो ऑन द ऑथॉरिटी पॉयंट. कारण कांय जाण हो मुद्दम भंय उक्तावपाक लागल्यात, कारण दिसता बरें की एक्सेस मेळटलो म्हणून, पण त्या ह्या इतल्याशा उद्देशा खातीर आमी आनी एक कितें तरी व्हडली गजाल हाडून आमच्या हड्ड्यार बसून घेता काय कितें. एक म्हणजे म्हाका दिसता न्ही की जे सुप्रीम कोर्ट आसा एक किंवा आमची न्याय वेवस्था आसा ताजेर आमकां एक विश्वास आसूंक जाय. म्हणजे फाल्यां ऑथॉरिटी आसत, फाल्यां ताजो सुद्दां जर खंयचो जजमेंट आमकां मान्य नासत जाल्यार म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान वचपाचो आमचे कडेन सदांच ऑप्शन उरता. एज फार एज द कंटेम्प्ट पिटिशन इज कन्सर्न, किंवा जशें राजन बाबान म्हणलें अबाउट द क्वांटम ऑफ वॉटर इन म्हादई, आमी ताजेरूय रिवायज वी हॅव गॉन बॅक टू द ट्रायब्युनल सेईंग दॅट तुमचें जें कॅल्क्युलेशन आहा तें चुकलां आनी द वॉटर अवेलेबिलिटी इज मच लेसर दॅन वॉट यू आर ट्रायंग टू म्हणजे जाच्या बेसिसाचेर तुमी कर्नाटकाक एलोकेशन दिलां. एज फार एज द ऑथॉरिटी इज कन्सर्न म्हाका आनी परत म्हणजे जशें ताणें म्हणलें की कंटेम्प्ट पिटिशन एवरी टायम वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एक म्हणजे हो विशय ऑनलायन जावचो नाशिल्लो आनी लोक न्ही कन्विनियंटली ती 2 वर्सां जी कोविडाची गेली ती विसरतात. कारण जेन्ना कोर्ट्स वेर नॉट मिटींग ऑर कोर्ट्स वेर डुईंग ऑनलायन आनी कोर्ट वॉज व्हेरी क्लियर की अ मॅटर लायक दीस कॅनॉट बी हर्ड ऑफलायन. म्हणजे इवन म्हादई ट्रायब्युनलाचेर तुम्ही जर पळयशात म्हणजे गोवा सरकारान म्हणजे ह्याच भाजपा सरकारान इतले प्रयत्न करून म्हणजे आमचे दिल्ली आमचे फ्लीट ऑफ लॉयर्स आशिल्ले तर प्रत्येक वेळा बाजू मांडपाचो प्रयत्न केला. आणि म्हाका दिसता म्हणजे एक म्हणजे तांची जी रिक्वायरमेंट तांणी सांगिल्ली थंयच्यान नाव वॉट वी आर फायटींग फॉर इज 3.9. सो वी हॅव गॉट इट डावन टू दॅट. म्हणजे तांची तुम्ही मुद्दम जर लिस्ट ऑफ डिमांड्स पळयशात जाल्यार इट वॉज मच बिगर. आनी एज फार एज द ऑथॉरिटी इज कन्सर्न म्हणजे फाल्यां जर तुमकां ऑथॉरिटी मान्य ना जाल्यार मागीर वॉट इज द ऑप्शन. आज जशें जाता तशें की वी कॅनॉट इवन गो एंड इन्स्पेक्ट. एक फाल्यां जर डिस्प्यूट जाली यू वील नीड टू हॅव अ फोरम वेर यू कॅन एड्रेस. दुसरे म्हणजे इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इज अ फंक्शनल डेमोक्रेसी. आणि जर तुम्ही जर प्रत्येक गजालीचेर जर भंय घालूं म्हणजे म्हाका न्ही खंय तरी एक एकदां दिसता मागीर की डॅम इफ यू डू डॅम इफ यू डोंट. म्हणजे ऑथॉरिटी नाका, सुप्रीम कोर्टान जावचें ना, सेंट्रल गव्हर्मेंट आमच्या बरोबर ना, मागीर करपाचें कितें तें सांगिना, मागीर फक्त आंदोलन. ओके बाई म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात आनी हो मुद्दो इम्पॉर्टंट कारण खूबदां हो मुद्दो इग्नोर जाला आनी तो म्हळ्यार ट्रायब्युनलाचो जो एवॉर्ड आसा इट इज फॉर 30 years. त्या 30 वर्सांतली 5 वर्सां ऑलरेडी गेली, सो 25 वर्सां उरल्यात. परत 30 वर्सांनी हो विशय येतलो आनी हो आमच्या फुडल्या पिळगे खातीरचो विशय. तेन्ना आतां कितें जाता हाजी बेरिंग परत आनी 25 वर्सांनी जेन्ना हो विशय रिनेगोशिएट जातलो तेन्ना ताजे बेरिंग त्या विशयाचेर आसतलें. त्या दृश्टींतल्यान बाई आमी लॉंग टर्म स्ट्रॅटजी खातीर तयार आसात काय कितें. आनी लॉंग टर्म स्ट्रॅटजी चुकची न्ही, आमच्या फुडल्या पिळग्यांचो फुडार उद्ध्वस्त जावचो न्ही म्हणून शॉर्ट टर्म स्ट्रॅटजीच्या बाबतींत जी एक अलर्टनेस दाखोवपाक जाय ती सद्याक तुमकां दिसता काय कितें. आता 2048 परते ह्या संदर्भान पुनर्आढावो जो आसा तो ह्या एकंदर निवाड्याचो घेताले आनी जर तांकां दिसलें की बाबा 3.9 TMC फीट उदक कर्नाटकाक दिला त्याचो बऱ्या तरेन उपयोग जावंक ना जाल्यार ते कमी करपाक आसा. आनी जर तेंच्यांनी कारण कर्नाटकान हांवें जे सांगल्या की सिस्टम अशा प्रकारची निर्माण केल्लेली आसा की जे 3.9 TMC फीट उदक आसा ते त्याच्या पेक्षा डबल उदक व्हरपाची तेंच्यांनी संरचना जी आसा ती थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केला. उबी केल्या. म्हणटकूच मागीर कशें जातालें की हे उदक जेन्ना ते वाडोवन दाखयताले आनी हेच्या पयलीं तेंच्यांनी अशें चित्र केलां म्हणजे तेवटेन जर पळयला जाल्यार ते
डायव्हर्शन करता कशें करता बेडची न्हंय आसा जी बेडची न्हंय आमच्या हितून उत्तर कन्नडांतली त्या उत्तर कन्नडांतली न्हंय जी आसा ती पश्चिम वाहिनी म्हणजे जशी म्हादय अरबी सागराक मेळटा तशीच ती अरबी सागराक मेळटा त्याच न्हंयक ते वळून आतां वर्धा न्हंयेन व्हरूंक सोदता आनी वर्धा न्हंय आनी हे जे दोनूय आसा तेतून सरप्लस उदक आसा आनी ते धारवाडाक लागीं आसा अशें आसतना तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा की आमकां पयलीं उदक हें जाय म्हादयचें जाय 150 किलोमिटरा वयल्यान म्हादयचें उदक व्हरता म्हणजे तेंची तयारी कशी ती पळोवपाक जाय आनी ह्या तयारीक जर आमी आडमेळे निर्माण करूंक ना जाल्यार परते आतां 3.9 वयल्यान आमची 7.56 TMC फीट मागत आयिल्ली आसा आनी 2002 तांकां 7.56 TMC फीट उदक तेचें पत्र जें आसा तें दिल्लें आसा म्हणजे तें वाडोवन आतां फुडें घेताले आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी सगळी तयारी केल्लेली आसा की आमकां उदक ना आमचे अशे हाल जाले आणि हो भविष्याचो विचार करून आमी आज पावलां उबारपाक जाय हो फक्त हांव त्याच खातीर सांगता लोकांक समजुपाक सांगता हो फक्त शॉर्ट टर्म विशय न्ही हो इतलो लॉंग टर्म विशय आसा की आमच्यो फुडल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो हाजेर अवलंबून आसात आणि आज आमी जर चुकले आमच्या पिळगेन जर चुको केल्यो जाल्यार ताजे परिणाम आमच्या फुडल्या सगळ्या पिळग्यांक भोगचे पडटले हें गांभीर्य म्हाका दिसता प्रत्येकान लक्षांत दवरपाची गरज आसा वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेच थांबता आनी हांव सदांच एक एग्जांपल सभाईन बरें सांगलें की तांणी येदी व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां की तांकां एवॉर्ड आसा ताच्या की 2 पटीन चड ते उदक व्हरपाक शकता म्हण हांव सदांच एग्जांपल जाय कर्नाटकान एक व्हडलो बंगलो बांदला ताका 4 बेडरूम आसा 4 बाथरूम आसा 2 किचन 2 हॉल आनी ट्रायब्युनलान तांकां सांगला तो बंगलो 1 BHK कसो वापरा म्हणून आतां ते खरेंच तो 1 BHK कसो वापरतात हें पळोवप कशें ताजेर नदर दवरप कशी आनी ते एन्श्योर कशी करप हो प्रश्न म्हाका दिसता आज प्रत्येकाच्या तकलें आसा ताजी उत्तर सोदपाची आयची पयली डिबेट हाजे मुखारय आमी अशी भासाभास हाडत रावतले आनी ह्या उत्तरां म्हऱ्या लागीं लागीं वचत रावतले हृदयनाथ भाई गिरिराज थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.